सुदीप तामणकर हाणें गोवा मायल्सा विरोधात लोक आयुक्ता कडेन कागाळ नोंद केल्ली, मात लोक आयुक्तान कसलीच कारवाय करूंक ना असो आरोप बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर हाणें केलो। लोक आयुक्त भ्रष्टाचार कमी करपा खातीर आसता, पूण हांगा भ्रष्टाचाराक वाव मेळटा अशें ताचें म्हणणें। देखून गोंय लोक आयुक्ताचो निशेध सुदीप तामणकर हाणें केलो। त्या संदर्भात आम्ही एक कंप्लेंट लोक आयुक्ताकडे रजिस्टर केली, फायल केली कंप्लेंट 2 ऑफ 2021 ती फायल केली आणि त्या कंप्लेंटीचे 2-3 वर्सान आम्ही वेगवेगळे बेकायदेशीरपणा कितें पळय घडला, वाहतूक खात्यान केला किंवा निखिल देसायान त्या टायमाचे डायरेक्टर आणि GTDC MD म्हणून जे पळय निर्णय चुकीचे घेऊन गोवा मायल्साक मदत केल्या, सगळ्यो गोष्टी आम्ही जवळजवळ 12 मुद्दे तितून मांडलेले कंप्लेनी आणि लोक आयुक्ताकडे चौकशीची आम्ही अपेक्षा करून ते दिल्ले। जेन्ना आर्ग्युमेंट आणि केस चलता तेन्ना प्रभावीपणान सगळे मुद्दे आणि प्रत्येक गोष्ट डॉक्युमेंट जो हो ITAच्या अंतर्गत घेऊन आम्ही तांकां दिल्लो। म्हणून दुर्दैवान 13 तारखेक त्या दिसा आमच्या उपस्थितीत नासतना सुद्धा गोवा लोक आयुक्तान जी ऑर्डर पास केल्या आणि इन्क्वायरी क्लोज केल्या त्याचो आम्ही निषेध करता। खंय तरी लोक आयुक्ताक आम्ही परत पत्रय बरयलें की हे मुद्दे जे पळय जे आम्ही मांडलेले तुमच्या मुखार ते अनुत्तरीत उरता क्लोज केल्यामुळे, तेन्ना ते खरेंच सारखे आहा काय आमी कंप्लेंट चुकीची घातले हे तरी क्लियर करपाक लागून परत हियरिंग दिवचे। मिडियाक आमी इनवायट करता सगळ्यांक आणि त्या प्रमाणे सगळ्यांच्या प्रेझेन्सान ते हियरिंग दिवचे, ते आमकां खंय तरी डिनाय केले। तेका लागून आमी लोक आयुक्त जो आहा हो भ्रष्टाचार कमी करपाक अपॉयंट केल्लो गोंय राज्य सरकारान, पूण हांगासर भ्रष्टाचाराकूच तर मोटिवेटेड केले वयता जाल्यार असल्या लोक आयुक्ताची फायदो कितें? लोकांक करप्शन फ्री गव्हर्नमेंट दिवपाक आणि करप्शनाचे मुद्दे नवशेदर गोष्टी घडल्या आणि करप्शन तर परत वाडत रावतले आणि लोक आयुक्त ताका सपोर्ट करप कांयच अर्थ ना, तेन्ना तांची अकालपट्टी करची ही आमी शेवटी मागणी करता।